शेतकऱ्यां खातीर सरकारान अर्थसंकल्पान बऱ्याच येवजण्यांची तरतूद केल्या, पूण ह्या येवजण्यांचो लाभ घेवपाक शेतकऱ्यांक मेळूंक ना। जाल्यार पळयात गोमंतक टीव्हीचो खास रिपोर्ट। सभापती महाशय, ह्या वर्सा शेती, पशुपालन आणि मत्स्य उद्योग खात्याक 567.26 कोटीची भरीव तरतूद हांवें केल्या। म्हज्या स्वयंपूर्ण गोंयच्या संकल्पनेंतल्यान ह्या तिनूय क्षेत्रांतल्यान गोंयकारांक बळगें मेळचें हो म्हजो हावेस आसा। शेतकऱ्यां खातीर इतल्या सगळ्या पैशांची तरतूद जरी सरकारान केल्ली असली तरी लेगीत शेतकऱ्यां मेरेन शेतकी खात्याच्यो येवजण्यो जाय ते तरेन पावना। इतलेच न्हय जाल्यार शेती विशयक थळाव्या सुविधां खातीर लेगीत थळाव्या आमदारां कडल्यान निधी मेळना। माती भरता आनी वर्स परत भरता, परत उदीक चोंदता भितर आनी ते मागीर पोकळीन हाडून JCB हाडून ते साफ करतात। आतां केलें एक परमनंट अशें हें जावंक जाय। स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 चो नारो गावपी भाजपाच्या डबल इंजिन सरकारान आजून मेरेन शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडोवंक ना। देखून शेतकऱ्यांक आजून सुद्दां आडमेळींक तोंड दिवचें पडटा। स्किमी शेतकऱ्या पर्यंत पावना, कारण कितें हो जो दिसता शेती ही खोमल्याची प्रॉपर्टी। आमी भितर टेनंट म्हणून आसा, टेनंट असल्या कारणान तो रायट तुमकां ना म्हणटा स्कीम घेवपाक, कळ्ळें? तेन्ना स्वताची शेती आसात जाल्यार तुमकां ते स्कीम लागू आसा अशें म्हणटा। फाटली कितलीशीच वर्सां शेतीवाडो धुळेर म्हापसा हांगचे शेतकार थंय आशिल्ल्या कालव्याची दुरुस्ती जावची म्हण मागणी करीत आसात, पूण हो कालवो शिवोले, म्हापसा आनी अंजुना ह्या 3 मतदारसंघांतल्यान वयता। देखून शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडोवपा खातीर ह्या 3 मतदारसंघांतले आमदार एकठांय येयनाशिल्ल्याचे शेतकार सांगतात आनी देखूनच ह्या सगळ्याचो फटको शेतकऱ्यांक बसता। ह्या एका 3 आमदार लागता अशें आमकां सांगलेलें आहा तेंच्यांनी। म्हापसा, अल्डोना आनी शिवोलचो आमदार, की तो बूल पडटा तो शिवोलेच्या अंडर येता। सो तेंचे भितर ते कितें कन्फ्युजन जाल्लें आसा आनी तो प्लान रेडी जाल्लो आसा म्हणटा तो पयशे फंड्सा खातीर कितें तरी उरला आमच्या खातीर। पूण आमी आतां आमच्या MLAक सांगलेलें, आमच्या हांकां सांगलें की आमचो तरी बांदून दिया तो टील पंप बसून। नव्या सरकारांतले शेतकी खातें रवी नाईक ह्या अणभवी मंत्र्याकडे दिला। रवी नाईक मुख्यमंत्री आसतना ताणें शेतकऱ्यां खातीर साबार येवजण्यो राबयल्ल्यो। देखून गोंयचें उदक अरब देशांत एक्सपोर्ट करपाच्या अतिरंजीत येवजणेची घोशणा करपा परस शेतकी मंत्री नाईक हांणी शेतकऱ्यांच्यो ल्हान ल्हान समस्या सोडयल्यो जाल्यार शेतकार पात्रांवाचे उपकार आठयतले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।